येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भाजप मंत्र्याच्या हवसकांडाक वेगळेच वळण. पीडित बायलेच्या वकिलाची मुरगांव पोलीस स्टेशनात हजेरी. घेवपाक येयल्लो काय मोबायल फोन. भाजपाचो मंत्री मायकल लोबो कडल्यान भाजपाचेर परत एकदा फारपेट. भाजपा कमर्शियल जाला मायकलाचो आरोप. फुडले कांय दीस हवामानात कांय जावचो ना बदल. फाटले कांय दीस तापमान 19 डिग्री सेल्सियसाच्या घरात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मायकल कितें करूंक सोदता हो प्रश्न बरो व्हडलो जावन रावला. बीजेपी पार्टी कमर्शियलायज जाला असो आरोप करीत मायकलान परत एक फावट आपल्याच पार्टीचेर फार पेटयला. विरोधी पक्षा परस मायकलूच चड सरकाराच्या विरोधात उलयतना हालीं दिश्टी पडटा. देखून मायकल काँग्रेसी कडेन हात मेळवणी करता अशी वावडी चल्ल्या. ग्रासरूट कार्यकर्त्यांक पक्ष भाव दिना. देखून पक्षाचें जायतें लुकसाण जालां असोय आरोप तांणी केला. फुकट उदक दिवचे परस नियमीत उदक दिवप चड गरजेचें आसा अशें म्हणत तांणी आपल्या पार्टेन काडिल्ल्या नव्या येवजण्यांची धजा उडयल्या. खंय तरी वी हॅव टू पुट आवर फूट डावन अँड सी दॅट स्टॉप ऑल द अदर बिग बिल्डिंग्स, गीव बेजीक वॉटर टू एवरी हाऊस. जे आमी हर घर जल म्हणटा ते जल पावंक ना अजुनी लोकांक. फ्री उदक कोणाकूच नाका. गरीबांतलो गरीब लोक मनीस आपूण म्हणटा फारीक करपाक रेडी आहा. मिनिमम जे बील येता आपूण फारीक करपाक रेडी आपल्याक उदकूच दी. ह्या आमी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवतना लोकांच्या आमी कानांनी आयकला, लोकांनी तोंडांनी सांगलां. सारकें व्हेरी व्हेरी स्पेसिफीक सांगलें, सर आमकां फ्री उदक नाका, तूं मंत्री सरकाराचो. फ्री उदक नाका, आमकां उदकूच दी. आमी ते बेजीक पयशे फारीक करपाक आमचे कडेन आहा. वी डोंट वॉन्ट फ्री वॉटर. मनोहर पर्रीकर बीजेपी अँड टुडेज बीजेपी आर टू डिफरंट थिंग्स. आयज कितें म्हणटा ते, कोण जिखता तो राजा, त्या राजाक भितर हाडप. हे जी आमची जनता, हे जे आमचे कार्यकर्ते आहा तांकां काडून अशें उडोवप. कार्यकर्त्यांची पार्टी उरोंक ना न्ही. पार्टी हॅज चेंज. पार्टी वॉन्ट्स ओनली पीपल हू आर विनिंग, हू कॅन विन द सीट. म्हाका दिसता तांकां कळ्ळां आसतलें की मायकल जिखना म्हणून काडला, मायकलाक काडलो सायडीक. तशें खूब जाणां सारकी कातर भाजी चालू आहा. खूब जाणांची टिकेटी उडयल्ली आहा. खूब जाणांची टिकेटी आतां पडपाच्यो आहा. थोडे जाण सोडून गेले. थोड्यांची टिकेटी आतां ह्या दिसांनी कातरपाच्यो आहा. कोणाक नव्या मनशांक घेतल्या. हांव पार्टीचेर कोणाचेर पात्र ना. पार्टीचो जो एक तत्व म्हणटा ताका म्हणटा व्हॅल्यूज. जे तत्व व्हॅल्यूज, हे व्हॅल्यूज आयज म्हाज्या हिसपान आमची पार्टी विसरलेली आहा. वसा भायर वसा. अरे कितें ते हे हाडलेले आहा ते आमी म्हणटा कोणाक तरी हाडला आनी काडले, चल वसा तुमी भायर. अशें म्हणपी कोण हे मनशांक काडून गोंयांसून भायर घातलेले एक टायमार. हे आयज पार्टीचे हे घेवन बसलेले आहा. हेचेर बसल्या घोड्याचेर ते. आतां खंय वयता ते नोगा पार्टीक घेवन. अशें म्हाका दिसता हायकमांडान इमिडिएटली तेजेर ते एक गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल टायनी स्टेट इन इंडिया. हाई कमांड ऑलवेज सेज दैट गोवा हमारा हो जाएगा. पण आमचे गोंयकारांक ग्रांटीड घेवचे न्हू. गोवा हमारा हो जाएगा ग्रांटीड घेवंक जायना कोणाकूच. आमी पार्टीचे मनीस, आमकांय दुखलेले आहा. जेन्ना आमचे सालिगांवचे कार्यकर्ते रडले तेन्ना मायकलाक दुखले. जेन्ना पुरवरचे कार्यकर्ते रडले आमकां दुखले. तेणी पूण ते दूख जें आहा ते भितरले भितर जिरोयले. आमी रेसीन ना की म्हाका टिकेट जाय म्हणून. आमी 15 वर्सां भारतीय जनता पार्टीन आसले. आमी सदांच म्हणटाले ही पार्टी जी भारतीय जनता पार्टी आहा ती पार्टी विथ अ डिफरन्स. अशें आतां लेटली कळोन येयल्लें आहा की जो शब्द आहा पार्टी विथ अ डिफरन्स अशें ना. कार्यकर्त्यांची पार्टी आसली एक टायमार, आतां कार्यकर्त्यांक तितलें इम्पॉर्टन्स ना. तुमकां मान्य ना, तुमी चलोंक लागा. हे शब्द मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना आसलो तेन्ना असले शब्द केन्नाच येवंक ना. जेन्ना जेन्ना इनडिफरन्स जाले पार्टी मदेगात तेन्ना तेन्ना मनोहर भाईन सगळ्यांक घेवन बसलो आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व केले. आतां तशें ना. आतां पार्टी कमर्शलायज जाल्ली आहा. कमर्शियल म्हणटात आमी ताका. म्हणजे पयलो
एक रेस्टॉरंट बरें चलता, जेवण रुचीक आसता, कित्याक तितून इल्लेशे लोक येयल्ले आसता. एवरीडे 50 लोक येता, 60 लोक येता, 100 लोक येता. जेन्ना दिसाक 500 लोक येता, 1000 लोक येता, तेन्ना ते कमर्शलायज जाता. आनी कमर्शलायज जेन्ना वोस जाता ती वयरसून सकला येता. नाटक जे आहे गोंयचो लोक पळयता. आमी तितून पक्षाचे एक मेंबर आहा. पक्षाक जर फाल्यां मायकल लोबो ना जाल्यार मायकल लोबो हें करप ना. दोन मनशाची जिद्द खातीर अशें करप ना. दोन मनशाची जिद्द पार्टी काबार करता. म्हाका दिसता हेचेर हायकमांडान इमिडिएट हें करचें, नाजाल्यार मायकलाक तरी काडचो. गोवा 365 खातीर पर्राच्यान संदीप कामुलकार. गोंयांत सध्या सरकारामधलो एक मंत्री हवसकांडात सापडिल्लो. ह्या प्रकरणात पीडित बायलेच्या वकिलान आयज मुरगांव पोलीस स्टेशनाक भेट दिली. काय मोबायल फोन घेवपा खातीर तो स्टेशनात आयिल्लो खंय. ताच्या उपरांत मंत्र्यान राजिनामो दिलो. पूण बकीक पडिल्ल्या बायलेन काँग्रेसीचो नेतो संकल्प आमोणकार हाच्या बरोबर हो मुद्दो उठोवपी हेर फुडाऱ्यांचेर कागाळ नोंद केल्या. आतां बकीक पडिल्ल्या बायलेच्या वकिलान आरोपी जाल्ल्याचो व्हिडिओ आशिल्लो मोबायल फोन घेवपा खातीर पुलीस स्टेशनात भेट दिली. आयकात ताका आनी पुलिसाक. FIR was zero and it's forwarded here at Goa. For that purpose, we came to know this with media that some handsets and other things are with somebody. For that, we have personally appeared before this police station and we are leading with Mr. I. So we have described some facts here. And we will continue. Yes, we will briefly tell you with the detailed FIR notes. So there's another FIR going. No. That same FIR was forwarded here. The same is copy pasted. 164 statement is already recorded by the Bihar magistrate. Bihar magistrate. 164 and 161 is also recorded by one NGO there. Ketya Seva Kendra. Some ladies officials are there. NGOs are there. They have recorded her statement. The statement also with us. We will provide. What are the sections? Yes, there's a grievous section like kidnappings and extortions, etc. etc. So she has reviewed some facts in this case. So we are ascertaining the fact, taking her out for investigation. So as we are cross-checking whether she is saying is correct or not. So that's why we are taking her out and we are ascertaining the facts of the case. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विमानतळावेल्यान बेकायदेशीर रितीन गिरायक ओडपाचे सगळे आरोप ताज पर्यटना कडेन संलग्न आशिल्ले टॅक्सी ड्रायव्हर संघटनेन भायर आयल्यात. असले बेकायदेशीर कृत्य करतल्याचे वांगडीपद आमी स्थगीत केला अशें तांचें म्हणणें आसा. गेल्या कांय दीस दाबोळे विमानतळार साबार टॅक्सी ड्रायव्हर संघटने भितर घुसफूस चल्ल्या. एकामेका विरुद्ध पोलीस आनी कावंटर तक्रारी नोंद केल्या. आयकया ताचें म्हणणें. ताज इंडिया टूर्साचे जे कमिटी मेंबर्स आहा सगळे हिंगा एकठांय जाला. 2-3 दीस पयले एअरपोर्टाचेर एक झगडी जालेली येल्लो ब्लॅकाची आनी आमचे ताज कावंटराचे ओनराची टॅक्सी ड्रायव्हर ओनराची. ते आमी कितें सत आहा ते सगळे लोकां उजीर हाडपा आनी सगळे सांगपा हिंगा एकठांय जाला. फर्स्ट थिंग म्हणटा ते एवरी टायम जे कितें झगडी जाला ते एकूच मनशा लागून जाता, तो आसा मुकेश. एवरी टायम तो पियोन येता, आमचे कावंटरा उजीर येता. जे गेस्ट जे गोंया भोंवपा येता तेंचे उजीर येता आनी म्हणटा ये ताज काउंटर वाला चोर है, रेपिस्ट है, ये तुमको लेके जाएगा, किधर भी लुटेगा मारे. एवरी टायम हेजे पयलीं आमी तेजे नांवान आमी रायटिंगान बरोवन कंप्लेंट दिलेले 25 सायन मारून. सेम तेणें हेच फाटल्यान सगळे आमी सायन मारून दिलेले. सेम तेणें हेच वर्ड यूज केलेले, तुमी चोर आहात. स्वता एवरी टायम. लास्ट टायम अशीच कितें प्रॉब्लम जावन जो ओल्ड PI आहलो गुरुदास कदम जो साहेब आहलो तेणें आमकां कितें म्हणलें, आमकां वळखोवपा मेळना कोण हायजॅकर कोण ताज मेंबर. तेणें मागीर आमकां एक सजेस्ट केलें की तुमी ताज मेंबर जे आहा तुमी पास घालात. तेन्ना आमकां इजी पडटलें की ताज मेंबर ताजाचे कोण आनी येल्लो ब्लॅक कोण आनी हायजॅकर कोण. ते प्रमाणे आमी सगळ्यांक ID दिला. जितलेय थिंगा हायजॅकर आहा ते येल्लो ब्लॅकार रावन फुडें भाडे करता, ताज काउंटरा कडेन रावन भाडे करता. ते एक्चुअली लुकआउट आमचे न्हू, ते पुलिसीचे लुकआउट. आनी हे येल्लो ब्लॅक जे आहा टिका आमचेर करता. येल्लो ब्लॅकाचे कितें आहा 3.5 जे ओनर आहा ते 3.5 सगळे हिंगा ना. तेंचे एक जाला बिझनस, ते काडून तुका परमीट विकपा जाय जाल्यार तेंचे कमिटीन मिटींग जाता.
काडून टॅक्सी आनी कोणाक विकता. असले जायते ओनर आहा जे लंडनान आहा, दुबयान आहा आनी हिंगा गाडी चलोवपा दिला. हेजेर सद्या म्हणटा ते पयले येलो ब्लॅक म्हणटा ते कोणाक एक जो गरीब मनीस कोणाक एम्प्लॉयमेंट ना तेका ते गव्हर्मेंटान दिला. 5 वर्सां जालीं आमकां हे कावंटर आसा ते सद्दां पयलींसून तेच सांगता कोण पॅसेंजर येयलो पॅसेंजराक डायरेक्ट सांगता की हे इल्लिगल कावंटर तेंचे कडेन वचनाका. एवरी टायम इल्लिगल म्हणटा. तुमकां कितें इल्लिगल म्हणपा जाय तुमी कोर्टान वचा, पुलीस आसा थिंगा वचा. कित्याक इल्लिगल आमकां म्हणटा. कोणी येता डायरेक्ट म्हणटा हे तुमी हिंगा येवपाचें ना, एअरपोर्ट आमचो, तुमी इल्लिगल भाडें मारताय. आमी इल्लिगल भाडें मारता जाल्यार आमकां एअरपोर्ट अथॉरिटीन कित्याक दिला परमिशन, RTN कित्याक दिला परमिशन. सगळे विथ हायकोर्टान सुद्धा परमिशन दिला. विथ परमिशन आहा म्हणून आमी आहा न्हू. आमी ऑलरेडी एक कंप्लेंट हेजेर दिला. लास्ट टायम चॅप्टर केस जाला, आतांय कंप्लेंट दिला. काल ते झगडी जाला पळय तेजेर कंप्लेंट गेले आनी हेजेर कंप्लेंट गेला, दोगांयचेर कंप्लेंट गेला. आनी तांकांय सांगला पास कर, तेंच्यांनी पास करूंक ना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. निकतोच TMCन प्रवेश केल्लो काँग्रेसीचो आदलो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान TMCची MP मोहुआ मोइत्रा वांगडा मेळून कुडतरे मतदारसंघांतल्यान वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू केला. काँग्रेसी कडल्यान आपल्याक ह्यान पयलीं जी वागणूक मेळ्ळ्या ती सांगतना TMCक मत दिवपाक हांव म्हज्या मतदारांक पटोवन दितलो अशें ताणें म्हटलां. कांय दिसा फाटीं सालसेतचो पेजाद राजकारणी रेजिनाल्ड निमण्या खिणाक आमदार पदाचो राजिनामो दिवन कोलकाता TMCन प्रवेश केलो आनी काँग्रेसीक दगो दिलो. फकत लोकां खातीर ताणें हो निर्णय घेतला आनी लोक हे पार्टेक तेंको दिवन सगळ्यात उंचेल्या पांवड्यार पावयतले अशें आपल्याक खात्री आसा अशें तो म्हणटा. BJP जर तर आमी आज उडयतले जाल्यार आमी ए पार्टीक रावन तेगे इन्फ्रास्ट्रक्चर तेगे सगळें काम जे पर्यंत आज पर्यंत तेंको आहा ते जायत फाटीको ना. थोड्याच टायमा भितर तेणी कितू सिग्निफिकंट मूव केले. हे मूव आमी लोकां पर्यंत व्हरपाचे आनी आमगे लोकांक पावरान हाडपाक, आमगे लोकांक पावर दिवपाक, आमगे लोकांक तेंगे जुलन तेंगे प्रश्न सेटल करपाक. प्लस हे जॉब्सांचेर आज आमगे जायत भुरग्यांक जॉब्स नाय. गव्हर्मेंट जॉब्स आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळनाय. जायत कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंगे जॉब मेळटा. सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्युएन्सीन जॉब मेळटा, आमकां जॉब मेळना. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कितें केला. आय एम कॉन्फिडंट that I will go back to my people and I will explain to them, and I am confident they will stay with me. They have seen my work for the last 3 terms. Irrespective of how much support I got from the party, I have stood by the people. It's time when I explain to my people, and I have full confidence and faith that my people will stay with me. I was targeted, I would join the BJP by my own people. How much of faith they had in me. Who was the person who projected candidates on me? When I was in the same party, my own party leaders projected candidates on me. It was very clear. A cake was given to a BJP candidate on his birthday, who is now a BJP candidate. Who promoted it? All these reasons, if you go back at how I was treated in the Congress party, and if they are going to talk against me, when I was in the party, when I was an MLA in the party, Girish went and gave cake. When I was an MLA of the party, when I was sitting MLA, my ticket was delayed. 6 months I'm waiting for formalities to start of the election process. I said, every time I said, let's join together, let's start, let's unify and fight. Was it happening? भाजपा विरोधात लढपाक रेजिनाल्डाक बरी माची मेळ्ळा. रेजिनाल्डान TMCन येवपाचो योग्य निर्णय योग्य वेळार घेतला. Reginaldo belonged to a party that started off with 17 MLAs but ended up with only 3 MLAs in the House. Not for any fault of his. He did the right thing. He was loyal. He stayed the course. But he couldn't do work, and now again after 5 years there is a fight against the BJP, and again he was on a platform where they did not know where the fight is against. Are you going to fight within the party or are you going to fight the BJP? So I think he has taken the right decision at the right time. गोवा 365 खातीर कुडतरेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
आमची एक मोख आसा. फुडल्या 365 दिसांत आमी एक बरो खेळगडो आमच्या स्वताच्याच एका वांगडी पंगडा भितरल्यान वेंचतले, जे आमच्या गोंय राज्याक मुखार व्हरतले, अशें उद्योजक मनोज काकुलोन सांगले. देंपे क्रिकेट पंगडाच्या जर्सी उक्तावण सुवाळ्याक उलयतालो. आयकात. देंपो चॅलेंजर्स ह्या देंपो स्पोर्ट्स क्लबाच्या क्रिकेट पंगडाची जर्सी मंगळारा लॉन्च केली. देंपो हावजान जाल्ल्या कार्यावळीत मुखेल सोयरेमण उद्देजक मनोज काकुलो, उद्देजक श्रीनिवास देंपो आनी HDFCचे हेर मानेस्त हजर आसले. त्या वेळार ताणें पेंजीम जिमखाना मेंबर लीग हाचेर उलोवप केलें. त्या उपरांत क्रिकेटीची जर्सी लॉन्च जाली. ही सर्त जानेवारीच्या 7 तारखेच्यान सुरू जातली. पळयात. We're starting on the 7th. 7th is a Friday. We had to reschedule the dates a little bit because there is a BCCI event which is happening, the under 16 event. That is why we should reschedule the dates a little bit. But I would like to request all of you to please come and enjoy the games, the league. It's going to be fun. Besides serious competitive cricket, there's going to be a lot of entertainment, family participation, lot of fan base which is happening, and the kind of social media wars which have started within the teams is crazy. If you are not following them, I request all of you to please follow all the teams as well as PJML on Facebook, on Instagram, because there are so many things which are happening. It's going to be fun, and now they have started competing with each other on social media. I said, what are you going to do when they reach on the field? You're fighting already so much competitively on the social media as to whose captain is better and whose bowler is faster. I think that goes to show the excitement which is in store. I would like to once again wish Dempo Challengers all the best for this tournament and all the players, and thank the sponsors of Dempo Challengers for having played a part in success of our tournament. And obviously next year I will make sure that Rajesh and me will reach you faster than Baba. Thank you once again and congratulations to them. This is yet another opportunity. I must thank Panjim Gymkhana for coming up with this unique league. I think everybody enjoys cricket, and the kind of cricket that they are proposing. I mean, I was really pleasantly surprised at the auction, the way they conducted the auction. And both my friends Manoj and Rajesh are here. I really didn't expect this kind of an arrangement. You know, you really felt so good. And many of my friends are my competitors. Nandan is sitting here, who's a very dear friend. And you know, in a lighter vein, though I want to win every time that I play, I don't mind losing to people like him. So it's more of fun, it's more of being together, it's more of, but my players are here, please win for us. Don't get a different message. And I think all the teams are very well balanced. I was watching the auction with great detail. I think the way the auction came through, I think everybody is so balanced that it can be anybody's game. So I also take this opportunity to wish all my competitors, Nandan is physically present, but all, you know, Bale, Prescon, then Tanmay, all of them, that let's all have a good game. GOA365 खातीर पणजेच्यान संदीप कामुलकर. गोंयांत थोड्या दिसां खातीर वातावरणात बदल जाल्लो दिश्टी पडटना हवामान खात्याचो अदमास. फाटले कितलेशेच दिसांसान उण्यांत उणें 19 डिग्री सेल्सियस तापमान राज्यांत पळोवपाक मेळ्ळें. राज्यात वेगवेगळ्या वाठारांनी रातच्या वेळार आणि सकाळचे धुके दाटिल्ले. चढावत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मेरेन दिसून आयले. राज्यात हवामान थंड आणि सुके आसले. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. आणि GOA365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आणि सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक GOA365. मोग आसचो.